कितना सेकंड घालू पहिला की ही सगळी आमची रेल्वे लायनीकडल्यान जी एक 100-200 मीटर एरिया आसा ही सगळी रेल्वेची आसा अशें तांचें म्हणणें आसा आनी ही आमची जी घरां आसा आमच्या भाव भयणांची घरां आसा ती पयलीं पसून आसा. सो पयलीं जेन्ना हांगा तांचे हें नाशिल्लें तेन्ना हांगा लोकांनी बांदिल्ली. आतां काय ती डेमोलिशन करपाक लोक शकना. लोकांनी आपले घामा कश्टाचे पयशे काडून ती घरां केल्ली आसा. सो तांचे कडेन आमी रिक्वेस्ट केल्लो की पहिली लायन येता आसतना तितलेच बॅरिकेडिंग करचें म्हणून. सो तांणी ते एक रिटेनिंग वॉल काडून ही सगळी घरां साल्वार केल्ली. म्हणजे तेन्ना अरावंड 60 घरां डेमोलिश जातालीं म्हणजे थर्ड लायनीक. पूण आमी खंय रिक्वेस्ट करून ऑनरेबल सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करून DRMा कडेन रिक्वेस्ट करून रेल्वेच्या मंचा कडेन रिक्वेस्ट करून आमी ती सगळी घरां आमी साल्वार केली. एकूच घर जे लायनीचे सामके मदीं येतालें तें गेलें पूण बाकीची सगळी आमी साल्वार केल्ली. आतां कशें आसा की तांणी म्हाका दिसता नोटिसीज हांगा धाडल्या सगळ्या लोकांक आनी तुमची घरां आमच्या रेल्वे लँडान आसा म्हणून सांगून तांकां परत एकदां. सो एक भयाचें वातावरण तांचें आशिल्लें. पूण पयर जेन्ना आमचे अंडरब्रिज हें आशिल्लें तेन्ना DRM मॅडम थंय आयिल्ली तेन्ना ऑनरेबल सीएमान तांचे कडेन उलयलो आनी मागीर तें उलयतकूच ताणेंय सांगलें आपूण पळयता म्हणून कितें. मागीर आमी ADNाक वचून मेळून हुबळी थंय तांचो इश्यू तो सद्या आमी ते कांयच एक्शन घेवपाना आनी जाता तितले आमी हांगा आनी कांय करपाक डेव्हलपमेंट करचें न्ही अशें ताणें आमकां आश्वासन दिलां. सो लोकांक हांगा भिवपाची गरज ना. हांव शांतीनगरच्या प्रत्येक लोकांक एक आश्वस्त करता की ती नोटीस आयली म्हणून तुमी भिवचे न्ही. आज आमचो सरकार जोडपाची कामां करता, मोडपाची कामां करना. सो खंयचेंच घर मोडकीक वचपाना आनी शांतीनगरची जितलीं घरां आसा तितल्यांकूय आमी सेफगार्ड करून कितें डेव्हलपमेंट करतले इतलें म्हजें आश्वासन लोकां खातीर. नगर ह्या भागात म्हणजे विठ्ठल रखुमाई देवळा कडेन तांणी आमकां आपयल्ले आनी थोडे तांचे इश्यूज आशिल्ले. जे इश्यूज आमी लास्ट टायम रेल्वे कडेन उलयल्ले आनी ताणें एग्री जाल्ले. आतां तांची तिसरी लायन सेकंड लायन येता. सो ताज्या खातीर तांची थोडी एप्रिहेन्शन आशिल्लो, भंय आशिल्लो खंय पर्यंत वतली कितें वतली. सो आज ते तांचे रेल्वेचे ऑफिशियल्स आपयल्ले आनी तांकां सांगलां ते तांकां जे जाय आशिल्लें म्हणजे एक रिटेनिंग वॉल बाउंड्रीचेर तांचे आनी एक तांकां ड्रेनेज जाय. म्हणजे इतलीं वर्सां ह्या भागांत ड्रेनेज नाशिल्ली. जेन्ना ते रेल्वेन काम स्टार्ट केलें आनी रिटेनिंग वॉल काडली तेन्ना खंय तरी तांकांय कळ्ळें की एक ड्रेनेज जाय आशिल्ली. सो ताणें एश्युअर केला की ती ड्रेनेज करता म्हणून. थोड्यो गोश्टी ज्यो आमी तांकां सांगला मिनिमम टू मिनिमम लायन तांकां हें करून मॅक्झिमम स्पेस आमच्या लोकांक मेळटा सो तुमी करा म्हणून. कित्याक एक पसून गाडी वचपा जाय, एम्बुलन्स पसून एकट्याच्या घरा कडेन वचपाक जागो आसपाक जाय. तांणीय एग्री जाल्या की ताणें तशें करचें म्हणून. आनी तो एक इश्यू आशिल्लो. मागीर हांगा एक ओपन स्पेसाचो इश्यू आशिल्लो. तो ओपन स्पेसाचो इश्यू आमी फालच्यान तें काम स्टार्ट करता. एक इश्यू आशिल्लो म्हणजे हांगा लो वोल्टेज आसा. सो इंजिनियरांक आमी आपयल्ले. सो लो वोल्टेजाचोय प्रॉब्लेम तांणी सांगला. एक खंयची तरी लायन चार्ज जातकूच तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी लास्ट इश्यू आशिल्लो तो थोडे कडेन तांकां स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्यो त्यो. आतां हांव ही कडेन उलोवन आमचो राघवेंद्र कुलकर्णी इंजिनियर आयिल्लो. हीन सांगला की आमी इमिडिएटली प्रोसेस करता म्हणटा. आनी म्हाका दिसता फुडल्या 10 दिसां भितर खंय खंय स्ट्रीट लायट ना त्यो स्ट्रीट लायट सगळ्यो बसतल्यो. हे सगळे इश्यूज घेवन आमी हांगा आयिल्ले आनी सगळ्या गांवकाऱ्यांक घेवन सगळ्या ह्या वाठारांतल्या लोकांक घेवन तांकां आश्वासन दिलां की ह्या 10 दिसां भितर तांचें काम स्टार्ट जातलें.